च्या दिसांनी अशें दिसून येयलां की केसी भरपूर वाडत आसा आनी लोक हॉस्पिटलांनी गर्दी करता। हातून एक सगळ्यांक आव्हान आसा की मेडिकल कॉलेजीन शक्यतो गर्दी करची न्हय अनलेस गरज असले शिवाय। मायल्ड जर केसी आसा जाल्यार त्यो घरा कडेन मॅनेज करूं येता। जर कोणी पॉझिटिव्ह आयलो आनी तांकां समज जर फिवर आयलो किंवा थंडी जाली जाल्यार तुमच्या टेस्ट करात आनी तुमच्या डॉक्टराशी संपर्क साधा। तुमचे जो कोण फॅमिली डॉक्टर आसा ताजे कडेन किंवा पेरिफरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी खंयची हॉस्पिटल आहा पळय तेंचे कडेन शक्यतो डायरेक्ट जम्प करून मेडिकल कॉलेजीन वचपाक जायना। तांणी जर तुमकां सांगलें की थंय वचपाची गरज आसा जाल्यारूच वचा, कारण जांकां कोणाक एंटीबॉडी कॉकटेल दिवपाक जाय किंवा एडमीट करपाक जाय, जे हाय रिस्क पेशंट आसा तांकांच थंय वचपाची गरज आसा, नाजाल्यार थंय फ्लड करता आनी गर्दी जाता आनी बाकीच्यांकूय बरोबर पळोवपाक मेळना। कारण आजकाल खुबशे डॉक्टरूय पॉझिटिव्ह जाल्या आनी मेडिकल कॉलेजीन जो ज्युनियर रेजिडेंट फोर्स आसा, जो रेजिडेंट फोर्स जो इम्पॉर्टंट आसा, जो 1 वर्साचो कोटा जॉयनूच जाल्लो ना, सो त्या खातीर 1/3 डॉक्टर जे काम करता इमर्जन्सीक ते कमी आसा। सो ताका लागून थंय गरज नासतना गर्दी जातली। आनी हालींच्या दिसांनी अशेंय दिसून येयलां की भुरग्यांच्या डॉक्टरा कडेन खुबश्यो साद्यो भुरग्यांच्यो थंडेच्यो आनी ज्वराच्यो केसी खूब वाडलेल्यो आसा। हे सगळे कोविडूच पेशंट आसता शक्यतो अनलेस प्रूव्ड अदरवायज। आनी खुबशे जाण टेस्ट करिना, कोण करता ते कोविड पॉझिटिव्ह येता आनी फॅमिलीन कोण एकट्याक जालो जाल्यार बाकीच्यांची टेस्ट करपाकूय अशी गरज ना। कोण हें आसपाक जाय जाल्यार करूंकूच जाय, हाय रिस्क बीन आसा जाल्यार। पण जो प्रत्येक जण कोणाक फिवर आसलो तो कोविडूच म्हणून समजपाचो, टेस्ट करपाचो। जर करूंक ना सुद्दां जाल्यार ताका कोविडूच म्हणून कोविडाच्या प्रमाणे हें करपाक जाय, आयसोलेशन। सो सॅनिटायझींग, मास्क, सोशल डिस्टन्सींग हे सगळे घरानूय सांबाळपाक जाय आनी जाणटी कोण आसा तांकां सांबाळचें पडटलें। कारण भुरग्यांक हे कोविड आतां ह्या दिसांनी जे जालां ते खुबशे कमी प्रमाणान आसता। एक 48 आवर्स 2 दीस जोर येता आनी थंडी बिंडी मातशी खोकली थंडी येता आनी बरी जाता, पण तो 5-7 दीस पर्यंत इन्फेक्टीव आसता आनी ते दुसऱ्यांकूय घरांतल्यान दिवपाक शकता। जाणट्यांक बिणट्यांक चड जावपाक शकता, स्पेशली कोणी अनवॅक्सिनेटेड आसलो जाल्यार। सो हेका लागून खबरदारी घेया आनी प्रत्येक गोश्टीक व्हडल्या हॉस्पिटलांनी वचपाची गरज ना। फोनाचेर करूं येता, तुका डॉक्टराक मेळपाचें तुमच्या रेग्युलर डॉक्टराक आनी हेल्थ सेंटरान, आनी काळजी घ्या।